दारबांदा तालुक्याची बऱ्यापैकी म्हणजे सगळ्या हे भाव घेतलेला आसा आणि जी मदत आसा लोकांक म्हणजे आमच्या पयलीं सायक्लोन जाला हे सायक्लोनाक शेतकार भावान हे नुकसान जाल्लें आसा किंवा कोणाची घरांची नुकसान जाल्लें आसा आमच्या आनी मुख्यमंत्र्यान सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक डायरेक्शन दिला बेगींतल्या बेगीन जे कडेन मदत पावपाक कोवीड जे पेशंट आसा आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर दारबांदा आमच्या डॉक्टर मंडेकर बरें काम करता आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलां बेगींतल्या बेगीन आमच्या दारबांदाच्या कोवीड फ्री दारबांदा जावची जाय आनी म्हाका दिसता हे बेगींतल्या बेगीन जातलें आनी आमकां पूर्ण सहकार्य मेळटा सगळ्या ऑफिसरांक तालुक्या सगळे कंट्रोलाचे आमचे झेडपी आसा दोनूय झेडपी आसा सुवर्णाबाई आनी सुद्दां मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान म्हाका दिसता आमची जी कामां करता आमच्या तालुक्यात ती बेगींतल्या बेगीन जाता आनी आमच्या तालुक्याक बाडाव तालुको आमकां इमर्जन्सी फायर स्टेशन जाय संजीवनीचो जागो आसा आनी आमकां आमचे मुख्यमंत्री बेगींतल्या बेगीन आमकां फायर स्टेशनाची ह्या भुरगीं कितें जातलें फायर स्टेशन जावपा जाय कित्याक आमकां फोंडा फायर स्टेशनाक आमकां फोन करची पडटा कुडचड्यार फोन करची पडटा ह्या तालुक्याक आपले स्वताचे जातलें. दारबांदा तालुक्याक विजीट केली म्हजे बरोबर आमचे मंत्री दीपक पावसकर सातवो अध्यक्ष सुवर्णाबाई तेंडुलकर कलेक्टर साऊथ उजिका डेप्युटी कलेक्टर आनी कन्सर्न ऑफिसर्स सगळे जाण हांगासर रिव्यू घेवपा खातीर उपस्थित आशिल्ले. सायक्लोनाचो व्हडलो इफेक्ट तसो दारबांदा तालुक्याचेर दिसूंक ना. बारीक 1-2-3 इन्सिडंट्स जर सोडले एक तीन जाग्याचेर घरांचेर ल्हान ल्हान झाडां पडली पूण आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स आनी बाकीच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन रोखडे क्लियर केले. दारबांदा तालुक्यान 100% पावर रिस्टोर जाल्या 100% उदकाच्यो कांयच समस्या ना. ताणी सगळ्यांनी खूब बरें काम विदीन शॉर्ट स्पॅन करून रिज्यूम केलां. दुसरे कोवीड मॅनेजमेंटाचो रिव्यू हांव घेतालो आतां पर्यंत ना म्हटलें जाल्यार तेजे टोटल टेस्टींग तेजे परत 300 सुमार केसीस ज्यो आसा व एक्टीव केसीस आसा डेली टेस्टींग खूब कमी जाता. हांव दारबांदा तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक पंचांक अशें तुमकांय सगळ्यांक आव्हान करता की चडांत चड लोकांनी टेस्टिंगाक येवपाक जाय. जोर येता खोकली येता आंग दुखता म्हणून घरांत रावचें न्ही ताजे दुश्परिणाम आमकां थोड्या दिसांनी दिसून येतले. म्हणून जाता तितके बेगीन टेस्ट करचें आनी आमचो होम आयसोलेशन कीट मेडिसीन सुरू करची. आमी सगळ्यां कडेन सहकार्य मागता. आमचे पंच सरपंच हांच्यांनी मोठ्या प्रमाणात हें काम करचें अशें म्हाका दिसता. प्रायमरी हेल्थ सेंटर प्रोफेसर मुर्गेकर होय बी खूब बऱ्या प्रमाणात ताची पुराय टिमीच्या बरोबर सगळे जाण मेळून काम करता. वॅक्सिनेशनूय खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर जाता पण अजुनूय बी वॅक्सिनेशन जावपाचें जें उरलां तांच्यांनी वॅक्सिनेशन भर दिवचो आनी जाका जाका कोमॉर्बिडिटी आसा पॉझिटीव आसलेलो पेशंट कोमॉर्बीड आसा तेणी दुर्लक्षीत न जाता आमचें लागचें कोवीड केअर सेंटर वीच इज शिरोडा थंय एडमीट जावपाक येता. इतर दारबांदा तालुक्यांतल्यो ज्यो समस्या मंत्री दीपक पावसकर हांणी सांगला त्यो जाता तितके बेगीन रिजॉल्व करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता हें ऑफीस एकदां फूल फ्लेज आमी फक्त आतां पर्यंत डेप्युटी कलेक्टर बसपाक लागला. थोड्या दिसांनी मामलेदार झेडिओ सगळे हांगा शिफ्ट जातले आनी एक दारबांदा तालुक्याची बरी उदरगत जावची ह्या दृश्टीन सरकाराचो प्रयत्न आसा. हांव सगळ्यां कडेन मागता की दारबांदा तालुका हो कोवीड मुक्त जावचो. हाज्या खातीर 100% काम कोवीड मुक्त करपाक सगळ्या ऑफिसरांच्या बरोबर पत्रकारांनीय करचें कारण अवेरनेस हो खूब म्हत्वाचो आसा. तें काम तुमी सगळे जाण खूब बऱ्या पद्दतीन करतले हाची अपेक्षा करता. देव बरें.